गात या उंड्या रूपार आजार असा तुनस पुरो सुम्या तुनस पुरो तू मुझे समय असल्यार सकड संगती म्हाका मेळटात तू मुजो रक्षक सुम्या तू मुजो वैज तुनस मुजी सकत तुनस मुजो देव हमसो मोगासो इस्त आम्ही पोटताना हात दिवसो हमसो देव आमच्या मध्ये आसा आम्ही काळज जातावन आमच्या सम्याक नमन करिया विशेष रितीन आमचे सगळे जिवीत सम्याक समर्पण करिया आमची कस आमची पिडा शिडा आमची कंथ आमची मागणी आमचे विनवण्यो सम्याच्या पांयांतळा समर्पण करिया सम्याक आमी खरेपणी खालत्या काळजान नमन करिया मुघळा जिजू तुका सोदून सबार लोक कोणशा जावन येतलो आणि फाटी येत असताना संतोषी जावन दादोशी जावन तुका मेळिल्लो अनुभव जोडून ती फाटी वेतली सम्या आमी लागीं जावन या पयस हांगासर आयल्या तुझे संगता वो थोडो वेळ करसूंक सम्या आमी हो करसूंचो वो थोडो वेळ
आमकां कृपेचो वेळ जावन दी आशिर्वादाचो बेसांवाचो वेळ जावन दी तुजी दैवीक सगत अनुभव करचो वेळ जावन दी सुमया आमकां आपोड सुमया आमकां कृपेन बर सुमया आमची संगता तूं राव तुंच पुरो सुमया तुंच पुरो तुझे विने ना मुझे जिवीत तुझे विने ना म्हाका संतोष समाधान पै मोगाच्या भावा भयणीनो दया करून बसात बसून आमी सुमया कडेन उलोवया लोक जेजू लागीं उलयतलो आज आमच्या मदीं जेजू आसा 2000 वर्सां पयले कशे लोक पांय वाटांनी ह्या दोनीर ह्या पयस पयस जावन पयस करून जेजूक मेळोवंक जेजूचे आंगाचे वस्तू रापडूंक जेजूची उतरां आयकूंक येतलीं आज आमी त्या सुमयाक सोदून आयिल्ले हांव सुमया कडेन उलोवंक आमचो मोगाचो इश्ट चिंत्या पयसल्या गांवांत आमच्या घरा आयलो जाल्यार सगळें काम राटावळ आमी पयस दवरता त्या इश्टा सांगता थोडो वेळ आमी करशीत आज आमचो देव आमी आराधन करचो तसो देव आमच्या मदें आसा ताचे कडेन आमी उलोवया सांत फिलीप नेरीक मोर्नाचे तर्नी पवित्र कुंभार हाडटना तो उद्गारून म्हणलो पळया म्हजो मोग पळया म्हज्या मोगाक म्हाका बेगीन दिया ताजे संगी भोव पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी वळखून म्हणया जेजू तूंच म्हजो मोग हे जिणयेंत आनी ससनाक तूंच म्हज्या मोगाचो शेवट आमच्या जिणयेचेर नदर घालया सुमी आमकां आधार दिता दिवन सायला सुमया थंय आमी जियोन आसा जायत्या रितीर आमी तो देवाचो मोग अनुभव केला सुमयाक आमी अर्गां दिवया ऑक्टोबर म्हयनो देवान आमकां फावो केल्लो नोव्हेंबर म्हयन्याचे येदोळस 3 दीस काबार जाल्यात आनी 4थो दीस देवान फावो केला जायत्या अवघडांतले विघ्नांतले आमकां राखून व्हेला आमकां कळीत आसा ऑक्टोबर म्हयन्यांत पावस आसलो वारें आसलें गडगडो जगल्यान आसलें देवान आमकां राखून व्हेला विविध पिडेतावन देवान आमकां राखून व्हेला खंतीर आसल्यार जावंक पुरो बेजारांत आसल्यार जावंक पुरो देवान आमकां राखून व्हेला थोडो वेळ सुमयाक आमी अर्गां दिवच्यांत करसुया सुमयाचो मोग आमी नियाळच्यांत करसुया तुमची जाप जावं दी अर्गां जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू जेजू हो सोबीत दीस पळोवंक म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गां जेजू अर्गां जेजू आयच्या दिसा विशेष रितीन तुजे सांगता वो थोडो वेळ करसूंक आमकां अवकाश करून दिल्ल्या खातीर अर्गां जेजू अर्गां जेजू आमकां विविध पिडेंतले
अवघडांतले विघ्नांतले तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां जेजू अर्गां जेजू आमी नोव्हेंबरच्या 1 तारखेर चड संत भक्ताचो दीस आचरण केलो चड संत भक्तां खातीर तुका अर्गां दिता हांव जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू नोव्हेंबरच्या 2 तारखेर सरल्या अटम्या पासून आमी मागले फुलगतल्या अटम्याक सुटका दी म्हणून आमी मागले सुम्या जेजू वो अवकाश आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां जेजू अर्गां जेजू विशेष रितीन तुका आमी अर्गां दिता आमकां सर्व आपायांतले राखल्या खातीर अर्गां जेजू अर्गां जेजू आमचो दिसपडतो ग्रास दिवन आमकां तूं राखताय आनी सांबाळटाय ह्या खातीर अर्गां जेजू अर्गां जेजू आमकां एक कुटुंब तुवें दिलाय सोम्या त्या कुटुंबा मार्फत जायत्या रितीन आमी संतोश बरी जावन आसाव जावं पुरो कश्ट आसात पिडाशीड आसात जाल्यार त्या कुटुंबांत आमकां संतोश तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता अर्गां जेजू अर्गां जेजू तुका आमी अर्गां दिता सोम्या जेजू भुरग्यां बाळांचे देणे तुवें फावो केल्ल्या खातीर आज विशेष रितीन त्या भुरग्या बाळां खातीर आज आवय बापूय जिवन आसात कश्ट काडून आसात तांचो एकच संतोष त्या भुरग्या बाळांनी वाडत जाय संतोशान आसत जाय ह्या त्या देण्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता अर्गां जेजू अर्गां जेजू बरी आवय बापूय तुवें फावो केल्याय कित्याक तूं तांचे मार्फत आमचो मोग करताय ह्या संवसारी तांचो सॅक्रिफायस त्याग हे वर्ते भाग आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां जेजू अर्गां जेजू जायत्या रितीन आमच्या सम्याक आमी अर्गां दिवया आमच्या जिणेचेर नदर घालया पळोवया खंयसर अर्गां सम्याक आमी दी जाय सबार पोवटी आमी सुकोवन पडटा सम्याता पयस वेता पाथक आमचे तें आसा कित्याक आमी अस्कत जावन आसा सबार पोवटी त्या पातकांतच आमी रावता त्या पातकांतच आमकां संतोश सम्यतावन पयस वेता कशें एक बरें जेवण पूण त्या बऱ्या जेवणाक इल्ले वीक बसलें जाल्यार खंडी जावन तें जेवण पाड जाता ती कोण सेवतात तांकांय समाधान मेळना थोडे बोटी मरोवकी साध्य आसा पातकी तशेंच विका बरी इल्लेशेंच ते वीक सडटा आमचे बरेपण नाश करता आमची अस्कतकाय उणेपण आमी वळखून घेवया आमचे जिवीत एक मरुभूमी त्या मरुभूमींत उदकाची झर आसना पूण खंयसर थंय उदकाची झर मेळटा गे आमकां संतोश जाता बदुकेन्ना बरडागिदे आमची अस्कत काय वळखून घेवया सूख वळखून घेवया ह्या घडये विशेष रितीन आमी खंय सूख केल्या आमकां कळीत आसा आमी एकामेका बोट जोगचे नाका आमचेच उणेपण आमी वळखून घेवया सम्या आमकां बक्षी आमची काकुळट कर आमची दया करून आमी मागया बदुकेन्ना बरडागिदे तुमच्या बुकांत पानांक 60 अति दूर ನಡೆದೆ ನಡೆದುದನಿದೆ ಮರೆತು ನಿನ್ನ ಸಾಗಿದೆ ಕರುಣಾಳು ದೇವಾ ದಯತೋರಿಸು ಮುನ್ನಡೆವ ಪದ ತೋರಿಸು ಬದುಕಿನಿಂದ ಮರಳ
ದಣಿದೆ ಮರೆತು ನಿನ್ನ ನಾ ಸಾಗಿದೆ ಅತಿ ದೂರ ನಡೆದು ದಣಿದೆ ಮರೆತು ನಿನ್ನ ನಾ ಸಾಗಿದೆ ಕರುಣಾಳು ದೇವ ದಯ ತೋರಿಸು ಕರುಣಾಳು ದೇವ ದಯ ತೋರಿಸು ಮುನ್ನಡೆವ ಪಥ ತೋರಿಸು ಮುನ್ನಡೆವ ಪಥ ತೋರಿಸು ಬದುಕಿನಿಂದ ಮರಳಾಗಿದೆ ಚಿತೆಯಲಿ ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ ಚೈತನ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು वही सुमिया सबार अवकाश तुवें दिल्ले जाल्यारी सबार तालेंतान देणी तुवें दिल्ली जाल्यारी हांव सुमिया अस्कत काय वरवीं पयस गेला जिवितांत अर्थ नासलेल्या बरी जाला सुमिया म्हजें जिवीत बक्षी सुमिया सुमिया आमकां बक्षी अखेरच्या घडये कुर्सार मारलेल्या सोरानं बॉक्साने मागले तो राजपदवी घेऊन येत असताना मुजोय उडास दवर म्हणले तक्षण तुवें म्हणले आजच तुमच्या राजांत आसतलोय सुमिया हे जावन आसा तुजें बरेंपण हे जावन आसा तुजें वर्तेपण सुमिया आमकां बक्षी सुमिया पातकाचे सांकली बांदपास आमचे तावन तुटून उडय सुमिया शांतपण प्रशांत वारे आमी अनुभव करशीं कर सुमिया तुजे थंय आसा ती जर निरंतरी वाळची आमचे थंय ती वाळून दी सुमिया आमचे थंय वाळून दी सुमिया काकूट आमची कर सुमिया काकूट आमची कर Bogusumia, Bogusumia, Bogusumia. देवाची उतर एक बळादीक हातेर जावन आसा तदायकन उबी रावात देवाची उतर आयकूंक आमी आयती रावया लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू एरिकोन भितरसर शहरांतल्यान सोलून वेतलो थंय जक्केव नांवाचो एकलो सुकागाराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो जेजू कोण म्हणून पळोवंक तो भारीस आशेतलो पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांचे खेटींत ताचे वरवीं तें जालें ना देखून ताका पळोवचे खातीर तो जोम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो कित्याक जेजू तेनेच्यान वेसो आसलो त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिस्त वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हणलें जकेवा बेगीन सकला देव
आज म्हाका तुमगेर येवन रावच जाय. चक्केव सरारा देवून आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो. पूण जक्केव सकरां उजी उबो रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हजे आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटा. आनी कोणाकाय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव फाटीं दिता. देवाचें उतर हें. मोगाच्या बाबा भयण्यांनो, युवा जनांनो, भुरग्यांनो, जेजूची दिस्त जक्केवाचेर पडली आनी म्हळें, बेगीन सकला ये आनी म्हाका तुमगेर येवन रावच जाय. जक्केव आमकां कळीत आसा, आतां वाचपांत आमी आयकलें. मोठव्या कास्तीचो मनीस, पूण ताची थंय एक आशा आसली, त्या जेजूक पळय जाय. आनी तो कितें करता? तो रुखाक सट्टा. पळया थंयसर वावर पळया, रुखाक सट्टा आनी थंय तावन तो लिपोवन जेजूक पळोवन आसलो आनी जेजूची दिस्त ताचेर पडटा. ताचें जिवीतच बदलता. त्या मोगाच्या दिस्ते वरवीं सकयल देंवता आनी उपरांत पळया थंयसर घडलेंच दुसरें. जेजू म्हणटा, हांव तुमगेर येता. आनी उपरांत पळया ताचें जिवीत म्हणटा, हांवें कितेंय कोणा लुकसाण केलें जाल्यार 4 वांट्यांनी फाटीं दिता, आस्तींतलो अर्दो वांटो दिता. तर हें कशें साध्य जालें? देवाचो मोग अनुभव ताणें केल्लो आनी अशें ताका तें साध्य जालें. ऑक्टोबर म्हयन्यांत हैदराबादांत नॅशनल यूथ कॉन्फरन्स आसलें आनी थंयसर हांव पावुल्लो. आनी ह्या वर्सा पापा साहेबान युवा जनां खातीर एक परिपत्र दिला. एक विशेष रितीन युवा जनां उद्देशून क्रिस्तूस विवीद, क्रिस्त जिवंत आसा, क्रायस्ट इज अलायव म्हणलें परिपत्र युवा जनांक दिल्लें. आनी त्या परिपत्राचेर डिस्कशन्स आसले, सवालां आसलीं, जापी सोदून काडूंक आसले आनी सर्व यूथ एकेका पंगडांनी ते डिस्कशन्स करनासले. आनी तातूंत तिसरो अध्याय करता आसतना एक वाक्य आसलें, देव तुजो मोग करता, देव तुजो मोग करता, तूं मुझे दिस्तीन मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता. इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांतले 43 अध्याय आनी वळ 4 वळ तें वाक्य थंय वाचता आसतना एकले तरणाटे रोडोंक लागले. सर्व संगती विशांत ते डिस्कशन जातीत आसलें. देव जावन आसा मोग, देवान तुमकां रचला, देवाच्या मुखार आमी एक इमेज, देवान आमकां इमेज करून रचला आनी विविध अंतांनी डिस्कशन्स जावन आसतना हे वाक्य आयकत आसतना एकले तरणाटे रडले आनी उपरांत ताणें सांगलें, देव म्हजो मोग करता. हे आयकूंक खंडी जावन वरतो संतोष भोगता. म्हज्या दोळ्यांत संतोषाची दुकां देंवतेत आसात. ते म्हणाले हांव देवातान पयस गेल्लो, देवाचेर रागार आसली आनी ह्या वरवीं देवाक म्हाका कितेंच म्हजी परवा ना म्हणून म्हाका एक बेजार आसली. पूण हें वाक्य आयकत आसतना म्हजे थंय कितेंगी एक तो देवाचो मोगाचो अनुभव जालो. आनी हांव फाटीं येत आसतना हांव आतांच्या बरी फाटीं वचना, पूण बदलिल्लें जिवीत फाटीं येता. म्हजें कॅरेक्टर चेंज करता हांव, एटिट्यूड चेंज करता हांव एक बरें युवती जावन फाटीं येता. पळय मोगाच्या बाबा भयणीनो, तो जावन आसा मोग ह्या जेजूचो. आमी पोर सांता भक्ताचें फेस्त आचरण केल्लें.
संत भक्ताची जिणी आमी वाचली जाल्यार सक्कट सांत भाग्यवंताचे जिवीत जियोंक नांत तांचे ते उणेपण आसले तांचे ते अस्कत काय आसली जायते सांत आसात पूण कशे ते सांत जावंक पावले जेजूची दिस्त तांची दिस्त एक जाली तांणी जेजूक पळयले जेजून तांकां पळयले तो मोग स्पर्श तांणी अनुभव केलो तांचे जिवीतच बदलिले सा ऑगस्टीन ताजे जिवीतच बदलिले जेजू खातीर जायते वावुरलो साबार लोक पळय आमी ते केदळा तांच्या जिवितांत जेजूची दिस्त पडली गी जेजूचो मोग तांणी अनुभव केले गी तांणी तांचे जिवीत बदलिले एक विशेष मोग ते एकामेका वांटूंक गेले सा बर्नड अशें म्हणटा पवित्र सक्रामेंतांत जेजू आमचो मोग करता म्हणून मात्र आमी चिंतल्यार पावना पवित्र सक्रामेंत मोगूच म्हणून आमी चिंती जाय देवूच मोग म्हणटा सांजुवांव देव जावन आसा मोग मोग खंडी जावन तुमी सगळ्यांनी अनुभव केला अनुभव करूनच आसात आवय बापायचो मोग पोती पोतिनीचो मोग बऱ्या इश्टांचो मोग एकामेकाचो मोग तुमी अनुभव करन आसात तर त्या मोगांत एक रूस आसा आनी त्या मोगा खातीर पळयात तुमी वावर करतात सॅक्रिफायस करतात त्याग करतात कित्याक त्या मोगाच्या वंदोवण्या वरवीं त्या मोगाच्या एका आकर्शणा वरवीं तर हाजो मोग विशेष जावन आसा 12 जण आपोस्तल ताणें विसरले तांचे ते एकले ते अस्कत काय आसले उणेपण आसले जाल्यार तांणी ह्या जेजूचो मोग केलो तांचे जिवीत दिवंक तांणी फाटीं सरूंक ना जकेव आमी वाचले ताणें जेजूचो मोग अनुभव केलो पातकी म्हणून ताका वलायताले आनी थंयसर सगळे ताका खांडटाळटाले पूण केदळा ताच्या जिवितांत जेजूचो मोग ताणें अनुभव केलो गी ताजें जिवीत बदललें साबार जण जायत्या वायट सवयाक बळी जाल्ले आसले ताचे पैकी एकलो व्यक्ती म्हाका आदले फावटी मेळ्ळो आनी म्हणालो फादर आज म्हजें जिवीत बदललां जाल्यार त्या जेजूच्या मोगा वरवीं त्या जेजूच्या त्या उतरा वरवीं देव म्हजो मोग करता म्हणून म्हाका कळ्ळें आनी म्हजें जिवीतच बदललें आजीक 25 वर्सां जालें हांवें आमाल पियोवणें सोडून खंडीत जावन हो जावन आसा मोग देवाचो आमी अनुभव केल्ल्या वेळार आमचें तें जावचें बदलावण तर मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू आमचो मोग करता जेजू आमकां राखता आदार दिता सदांच म्हणटा येया कस्ततल्यानो म्हजे सरशीं येया हांव तुमकां वजन दिता कस्त केल्यानो तुमी कस्तार आसा जावं पुरो म्हजे सरशीं येया हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा जेजू तर मोगाच्या बाबा भयणीनो आमी कस्तांत आसांव निराशेंत आसांव जाल्यार खंय धांवल्यार संवसारा कडेन गेल्यार खंडी जावन संवसार आमकां विशेव दिना बदलाक संवसार आमकां कितले गुंडयेक पडोवंक सादी जाता तितल्या रितीन आमी पळयता तितल्या रितीन ते आमकां गुंडयेर घालतात पूण जेजू मात्र म्हणटा कस्त केल्यानो म्हजे सरशीं येया वजन भोगतेल्यानो म्हजे सरशीं येया हांव तुमकां विशेव दिता तर मोगाच्या बाबा भयणीनो ही घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया काळजाचे दोळे आमी उक्ते करया त्या सोम्याक आमी पळोवया आमची दिस्त सोम्याचेर कोसोवया सोम्याची दिस्त आमचेर पडोवन दी आय लव यू इंग्लिशांत हे थोडे शब्द भारीच प्रभावीक जावन आसात एका पोतीन एक म्हणटा आसतना थंयसर शिरांनी एका रितीचे एक संतोष वाळटा भुरग्यांनी आवय बापायक आय लव यू डॅडा आय लव यू मामा म्हणटा आसतना कितलो संतोष जाता आवय बापायनी भुरग्यांक तिनस उतरां म्हणटा आसतना कितली दादोसकाय कितली तृप्ती तर
त्या सुमेसो हांव मोग करता म्हणया आय लव यू जीजस तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुजो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता जेजू आमच्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर दवरया मोग करता रोज आमी हात मोग करया आतांनी सदां तुझ्या पांयां तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरचो ना तुझ्या पांयां तुझे वाटेन चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरचो ना तुका हांव अर्गां दिता तुका हांव अर्गां दिता जेजू तुका हांव अर्गां दिता आतांनी सदां तुझ्या पांयां रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरचो ना तुझ्या पांयां रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरचो ना तुझी हांव सेवा करता तुझी हांव सेवा करता येसू तुझी हांव सेवा करता आतांनी सदां तुझ्या पांयां रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरचो ना तुझ्या पांयां रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरचो ना हाल्लेलुया
वै सुम्या तुझ्या मोगा मुखार खंयच्याय वस्तूचो मोग पयशांचो मोग कितेंच न्हय सुम्या ते तात्कालिक आज असता फाल्यां आसना पण सुम्या तुझो मोग निरंतर सुम्या तुझो मोग ससनाक बाळटा वै सुम्या आज तुझो विशेष मोग बघूंक म्हाका फावो केलाय सुम्या तुका रुणी जावन आसा आराधन तुका करता सुम्या जेजू तुका अर्गां दिता जेजू तुका स्तुती करता जेजू तुझो मोग म्हाका पुरो सुम्या तुझो मोग म्हाका पुरो तुझो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुझ्या पांयां तळा रावतलो तुजे वाटेर हांव चलतलो तुजी संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरचो ना हांव पाटी सरचो ना आय लव यू जीसस तुझो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता जेजू वै मोगाच्या बाबा भयणीनो आम्ही सुम्याकडचे बक्षणे मागले सुम्याचो मोग आम्ही अनुभव केलो आता थोडो वेळ आमचे जिवीत सुम्याक समर्पण करया सादी जाता जाल्यार दिंबेर पडया सुम्याक आमचे जिवीत सगळ्यांच समर्पण करया आज आम्ही हांगासर विविध गरजांनी सुम्या मुखार आयल्या भियेनाकात म्हाका तुमी घेतिल्ल्यात सदां तुमकां मेळटले बडया तुमकां उक्तें जातलें जी कितें भावरता तुमी मागतात तें तुमकां मेळटलें मुळां सुम्यान कस्त तेल्यानो मुझे सरशी येयात वजन बगतेल्यानो मुझे सरशी येयात हांव तुमकां विशेव दिता वै मोगाच्या बाबा भयणीनो आमचे वजन पळोवया जायते वजन आमी वोवून हांगासर आयल्या पाटी परत येत असताना ते वजे वोवणेचे नाका सुम्याच्या पाया मुळा ते समर्पण करूया पाटी येत असताना हळवायेन आमी पाटी वशया माथ्यार आसलेलो बोर देऊन असताना एक संतोष जाता समाधान जाता त्या वेळार एक प्रशांत वारें वाडलें जाल्यार तो भोगसो संतोष विशेष जावन आसा तर आज आमची ती जडाय आसा कश्टांची पिडेची दुखांची हर्ट फिलिंग्साची ना बक्षण्याची हेरांनी निंदा केल्ली ती जडाय आमचे थंय आसा वा कामा खातीर सोदना करना जावंक पुरो बरी सैरीक सोदून आसा जावंक पुरो बऱ्या संगत्याक वीज देत आसा जावंक पुरो मोगाच्या बाबा भयणीनो सुम्याक समर्पण करात वा कुटुंबांत समस्या आसात अमल पियेवणी आसा ड्रग्स इतर वायट सत्यो कुटुंबाक रेवड घाल्यात जावंक पुरो त्या बंदपासांत तुमी आसा जावंक पुरो
सम्याक समर्पण करात सम्याक खंयचें असाध्य म्हणलें कितेंच ना 28 वर्सात कावन एक स्त्री रक्तस्रावाच्या पिडेन कसता सम्याचे वस्तूर ची देख आपडल्या पुरो स्वामी म्हाका बरो करतलो म्हणून पाती येता आनी आपडता तिची पिडा गुण जाता देवसरांत कसतलो व्यक्ती जेजून आपडलेंच देवसार ताजे खावन तोंड धांवता बनपासांत आशिल्लो व्यक्ती जेजू आपडलेंच ताजे सांतली तुटून पडटात तर मोगेच्या बाबा भयणीनो सगळो जेजूक समर्पिता ते कथार म्हणटा आसतना हांव एक विनवण्यो सांगता ते विनवण्यो सम्याक आमी समर्पण करया हे सगळे कथार म्हणटा आसतना आमचे थंय असले उणेपण कोणा पासून मागोवंक आसा कोणी आमचे कडेन मागोवंक सांगला सर्वांक सम्याक समर्पया सगळो जेजूक समर्पिता दोळे आमचे धांपया सम्याक आमी समर्पण करया या सादीर जेजूकच पळोवया सम्याक आमचें जिवीत समर्पण करया कंदार गोट आसा जाल्यार तुमी म्हणयेत भूक उक्ते करून कंदार म्हणचे नाका कळीत आसा जाल्यार कंदार म्हणा वा सम्याक समर्पण करात सर्व सावदीदा सर्व सावदीदा सगळं स्मारा आमचे कुटाम आमची भुरगीं बाळां आमच्या आवय बापय भाऊ भयणी पोती पोतीन आमचे कुटुंबाचे समस्ये सम्याक समर्पण करया आनी गवया गीत सर्व सावदीदा सगळो साव दिता हांव सम्याक सगळे कुटाम तुज्या हातान दिता समस्या आमच्या आवय बापय भाऊ भयणी सम्याक तुका समर्पण करता सम्याची जो तो रात तांकां आशिर्वादांनी भर कुटुंबांत आसलेले बंदपास तुटय राग द्वेष आसा जाल्यार सम्या थंयसर तुजो मोग अनुभव करूंक कृपा दी आमच्या भावा भयणीक बोगसूंक कृपा दी आमच्या कुटुंबांत भुरगीं वायट वाटेक गेल्यानंतर तांकां बऱ्या वाटेक हाडूंक आमकां आदार दी सम्या सर्वस्व हांव समर्पिता सर्व सावदीदा सर्व सावदीदा सर्व स्मारा आमी समर्पण करया आमची दियेसीज आमचो गवळी बाप याजाक भाऊ भयणी लायक धार्मीक भाऊ भयणी आमच्यो संस्थो आमची वावर आमचो वावर आमच्यो फिरगच्यो फिरगत याजाक मुखेली लायक मुखेली फिरगत उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गुरकार प्रतिनिधी विशेष रितीन ही फिरगत सम्याक समर्पण करया हांगासर जायते भक्तीक येतात जायते भक्तीक विशेष अनुभव जोडून पाठी येतात हाजे खातीर वावर करच्या हांगासर असलेल्या ह्या जागा पासत आमी ह्या जागा पासत मागया समर्पण करया हांगा वावर दिवचे जायते लायक मुखेली आसात उदार मनान सेवा दिवन आसात उदार मनान हांगासर बरेंपण जातेत आसा उदार मन हांगासर आमी पळयता
तांकां आमी समर्पण करया जावं प्रोफायरांत आल्तारीर भितर रितीनी सेवा करन आसात सगळ्याक आमी समर्पण करया हांगासर आयिल्ल्या सर्व लोकांक आज हांगासर जायते जण आयल्यात तांकां आमी समर्पण करया सगळो जेजूक समर्पिता सर्व संदिता सर्व संदिता सगळं स्माका सर्वंदारा हांव समर्पिता आमी समर्पण करया आमच्या युवा जनांक भुरग्यांक हे युवा जनाचे वर्स पापा साहेबान पापा फ्रांसिसान युवा जना खातीर हे वर्स समर्पण केला जायती कार्यक्रमां युवा जनाच्या वर्सांत जातीत आसात जायत्या युवा जनांनी बरेपण जोडूंक आसात जाल्यारी बांदपास आसात ड्रग्स अंमल पियेवणे वायट सवयो पोर्नोग्राफी या वायट संगतीक जायती भुरगीं युवा जनां बली जाल्यांत आज तांचे पासत मागया तांकां सुटका मेळोवन दी त्या सुटकांतावन त्या कश्टांतावन त्या सांगलीतावन भायर येवंक जेजू आदार दिवन दी आमच्या भुरग्यांक समर्पण करया गांवांत या परगांवांत आसात या संसारान अंतर तांचे पासून आमी मागया आमी समर्पण करता आसतना आमच्या आवय बापाय पासून समर्पण करया व्हडतो त्याग सॅक्रिफीस ते आमचे खातीर करन आसात तांचो मोग आमकां दिवन आसात ताची पुरासाण ताची पिडा आमची लेगीन आसतना आमच्या खातीर ती वाव करन आसात तांकां समर्पण करया आमचे गरजो सम्याक समर्पण करया सगळो जेजूक समर्पिता सर्व संदिता सर्व संदिता सगळं स्माका सर्वंदारा हांव समर्पिता समर्पिता सर्व स्माका समर्पिता 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 सर्व स्माका समर्पिता सर्व स्माका जेजू थोडो वेळ आमी तुजे संगता करशिल्लो आमकां तुवें आपडलें सम्या आमचें ओझें वजन तुवें घेतलां सम्या आमकां तुवें बक्षिलें आमकां आशिर्वाद दी जेजू तुका आमी अर्गां दिता ह्या सर्व एक घंटो तुजो मोग आमकां अनुभव करून फावो केल्ल्या खातीर जेजू आमकां आशिर्वाद दी जेजू तूं आमकां जाय आमी तुजो मोग करता जेजू आमी तुजो मोग करता आमकां आपड जेजू आमकां आपड ही देवडा सक्रमेंटा
देवा बेची सक्रामेंटा काळ तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. उभे राहूया. सा लोरेन्साच्या भक्तीकनो ह्या भगवंत जाग्याक तुमकां जेजूचे नांवी बरो येवकार आमी मागता. सम्याच्या आराधन आमी केलें. ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमकां आमी आयती करया. उपरांत अकरेक आमचे पात्रोण सा लोरेन्साच्या नांवेन आमी करया. ह्या मिसाच्या बलिदानाचे ते समासात देवान केल्ल्या उपकारांक आमी स्थितात हेनरी पिंटो आनी कोटाम सांबाजी वाडो
लीना बरेटो वलेन्सिया, प्रिन्सिया शाइनल रोड्रिगस सांजोकी मडो, ऑस्वल्ड रोड्रिगस बीजेई, फ्रांसिस मोनिस ताजो 60th बर्थडे होली क्रॉस वडो, रायन फेर्नांडीस देवान ताचेर दाखयल्ल्या वतुल्ल्या बेसामा खातीर अर्गामी सिता, जॉन मिस्कीत सेकंड डेथ एनिवर्सरीच्या उडासा मिस्तिला मारिया मिस्कीत आनी कुटाम सांबोस्त्या वडो, जॉन मिस्कीत सेकंड डेथ एनिवर्सरीच्या उडासा मिस्तिला संतोष रेशमा मिस्कीत सांबोस्त्या वडो, आनी जॉन मिस्कीत ताच्या दुसऱ्या वर्साच्या मोडण्याच्या उडासाक मिस्तिला सांद्या प्रकाश मोनी सांबोस्त्या वडो, लुईस आनी मॅगदलिन लॉरेन्स डिसोजा जॅतमॅक मिस्तिला मोनिका डिसोजा फातिमा वडो, घरच्या अल्मा पसोद मिस्तिला सुनीता स्नेहितील बेंगलुरू आनी स्पेशल इंटेंशन खातीर मिस्तितात विल्सन लोबो सांतोमास वडो आनी रायन फेर्नांडीस हांच्या तेसां खातीर ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. भक्तीपणी ह्या बलिदानांत भाग घेवया. ही मिसाची तेसां दिल्ल्या सगळ्यांची तेसां जारी जावं दी. आमची तेसां आमच्या मती काडया आनी जेजूच्या उत्तीम बलिदानांत भक्तीपणी प्रवेश जावया. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या बापाची आणि आमच्या सोडवंदरा जेजूची ओळख दिसान दीस वाडचे खातीर पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सोबे आसो. आयच्या आराधनांत देवाचो मोग आमी अनुभव केलो. आयची देवस्तुती विशेष रितीन आमकां पवित्र जेवणांत वांटे घेवंक आपोवणें दिता. तर ह्या जेवणांत आमी वांटेली जावंक खंडीत जावन आमी फावूं न्हय. कित्याक आमचें तें अस्कत काय आसा, उणेपण आसा, तें आमी वळखून घेवया. सोम्याक आमचें जिवीत समर्पण करया. पातकाची दुग्धन संगत आमी म्हणया. हांव पातकी सरपरेदा देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो मुसोव्या संगा मनांतून तोंडार विसरून वायट हाडून आनी बरें सांडून हांवें सगळें केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वस्तूंत भगवंत संवाद मुरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटवून भगवंत फ्लोरेस दुर्बळांचे सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षांचे एक स्मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दे. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकमणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, आमी साबार जाण तरी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी सर्व एक कूड.
एक कुडीच्या विविध सांद्याबरी आमी एकामेका मेळोन आसाव. देवान आमकां एक एकल्याक दिल्ले कृपे सरी जावन आमचे ते असलेले देणी विविध. एकल्याक प्रवाद करचे देणे मेळना जाल्यार आपणाक दिल्ल्या भावार्थाच्या मापान तो प्रवाद करूं. कारभार चलोवचे देणे मेळना जाल्यार पेल्याच्या सेवे खातीर तें तो चलोव. तो शिकोवणदार जाल्यार आपले देणे तो शिकोवच्याक वापरूं. हेरांक उत्तेजन दिवचे देणे मेळ्ळ्यार हेरांक तो उर्बेवंत करूं. दान दितलो उदार मनान दिवं. अधिकार चलयतलो जतनेन चलोवं. दयाळ कर्ण्यो करतलो त्यो हस्त्या तोंडान करूं. तुमचो मोग निश्कपटी जायजय. वायट कांटाळून बऱ्याक लबतले तुमी जाया. एकामेका क्रिस्ती भावना भाशेन मैपासान चला. पेल्याक मान मर्याद दिवच्यात एका प्रास एकलो पयलो जाया. कळणातलेले मिनतेन आनी आत्म्याचे उमेदेन सुम्याची सेवा करा. तुमकां लाभलेल्या भरवशान संतोष पावा. कष्टा अनवरामध्ये सोसणीक जाया. मागण्यांत तीर रावा. गरजेंत असलेल्या तुमच्या भावंडांक कुमो करा. आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा. तुमकां दग दितल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद म्हणलें हांवें शिराप न्हय. संतोष पावतल्या सांगाता संतोष पावा. रडतल्या सांगाता रडा. सक्तांतय एकच रितीन चला. देवाचे उतार हे. तुझे दर्शन में
विशी समेस्त तुमी कश्टांतल्यान आनी वासात वावयतेल्यान हांव तुमकां अभिषेक दिता म्हणटा सोमे सर्वेस पावराचे सर्वेस पावराचे सर्वेस पावराचे सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो सांग लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तोळ जेवणार बसून असलेल्या मदल्या एकल्यानं जेजू लागी म्हळे देवाच्या राजांत जेवणाक बसता तो मनीस बागीच सई. जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो एकल्या मनशान व्हड एक जेवण केलें आनी जायत्यांक आपयलें. जेवणाचो वेळ येताना सगळें तयार जालां येया म्हणून आपयल्यांक सांगोंक ताणें आपल्या साकराक धाडलो. पूण ते सकड एका सारकी निभा दिवंक लागले. पयलो ताका म्हणालो हांवें एक शेत मोलाक घेतलां तें म्हाका वचोन पळोवन ये जाय देखून दया कर म्हाका माफ कर. आनी एकलो म्हणालो हांवें 5 जोतां पाडे घेतल्यात तांची परिक्षा करून पळोव म्हूण हांव भायर सरला देखून दया कर म्हाका माफ कर. आनी तिसऱ्यान म्हळें हांव काजर जालां तितलोच देखून म्हाका येवंक जायना. साकर पाटी आयलो आनी सगळी गजल ताणें धन्याक सांगली. धनी सगळोसो रागान पेटलो आनी साकराक सांगी लागलो तुर्तान भायर सर शहराच्या रस्त्यांनी आनी गल्ल्यांनी वस आनी सकड दुर्बळ्यांक पांगळ्यांक कुड्यांक आनी तोंट्यांक आपोवन आनी ये. उपरांत तो म्हणालो सायबा तुजे उपमे प्रमाणे सकड कर जालें पूण आनीकी जागो आसा. तो धन्यान साकराक सांगलें तर तूं राज रस्त्यांनी आनी वय बगलेच्या वाटांनी वस आनी लोकांक बळान भितर हाड अशें बरो म्हजें घर. हांव तुमकां सांगता जांकां आपयल्ले तांचे मदलो कोणूच म्हजें जेवण साकोंक पावचो ना. देवाचें उतर ये जेजू क्रिस्त ते सान लॉरेन्साच्या भक्तिकानो काजराचो आतां म्हयनो म्हूण येत संभ्रमाचो म्हयनो फंक्शनाचो म्हयनो सगळी इन्विटेशनां दितात आपोवणे पत्रां दितात. इन्विटेशन दिता आसतना तुमी डिसायड करतात वेचेंगी नाकागी म्हणून न्ही. इन्विटेशन दिता आसतनाच तुमी मोतींत निर्धार घेतात वेचेंगी नाकागी म्हणून. चिंतया ते इन्विटेशन दिल्लें चड वळखीचो न्हय खंयी पळयल्लें जायत पळयता आमची जाप. तेंच चिंतया आमच्या मोगाच्या इश्टान इन्विटेशन दिलें तुवें इन्विटेशन दिवचें नाका हांव थंयसर येता. या आमच्या कुटुंबाच्यांनी इन्विटेशन दिलें आमच्या मोगाच्या मनशांनी इन्विटेशन दिलें खंडी जावन 2 दिसां पयलेंच थंय आसतलो म्हणटा आमी आमची जाप पळया. इन्विटेशन एकच पूण जाप वेगळी वेगळी. दुसऱ्यान इन्विटेशन घेतल्या उपरांत आमची निभा आमी तयार करता. जर तर ती मोगाची व्यक्ती जाल्यार कितले पयस आसल्यार घरांत गायर आसूं दी घरांत मन जाती आसूं दी कांय टेन्शन ना. सकड कुटुंबाचे आमी वेवस्था करता वेता थंयसर फंक्शनाक वेता पाटी येता कांयच समस्या नात. तेंच इन्विटेशन दिल्लो व्यक्ती आमकां चड तांचे लागीं टच ना या चड आमकां गरज ना जाल्यार ना जायना हांव त्या दीस बिजी आसा बिजी ना जाल्यार आमी बिजी आसता. जायना कित्याक म्हाका त्या दिसा न्हंये कडेन वचोंक आसा थंय वचून येवयत जाल्यार आमी निभा दिता. तर निभा आनी अवकाश एकाच व्यक्तीचेर वंदन आसता. संबंध कसो आसा गे ताचेर वंदन आमचो आपोवणे स्विकार करता हेच्या वेळार निर्धार करता या निभा आमी सोदता. तुमी सकड बागी
आज वावराचो दीस कामाचो दीस इस्कालाचो दीस जाल्यार इतले जण तुमी हांगसर देवाचे उतर आयकोंक देवाचो मोग अनुभव करूंक आयल्यात खंडीत जावन तुमी भागी हांगसर आयच्या वंजलांत आमी पळोवया ग्रेस्त मनीस सगळ्यांक आपोवणें दिलें आनी तांची निभा कितें आसलें हांवें एक शेत मोलाक घेतला ते म्हाका वचोन पळोवन जाय तर वचूंक जागी मागीर वचोंक जायना गे पळय तांची निभा थंयसर व्हडली निभा नात ल्हान निभा आसात कित्याक तांकां थंय वचूंक मोन नातलें मोन नातल्या वरवीं आमी निभा सोदता आमकां गरज ना म्हूण बघता आमकां थंय संबंध नावे कित्या येचें आमी थंय परकी जावन आसता म्हूण चिंता आमी वचोना खंडीत जावन आमी निर्धार घेता जावन पुरो तुमी मार्केटीक वचा तुमकां आपयतात सकड मोगोरली पुरा आंगे 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 म्हणून आपयतात आनी कोणासरशी येतात कोणाची इल्लीशी वळख आसा गे या खंयसर इल्लेशें बरें करून आकर्शण दिसता गे थंयसर येतात या सिटी सेंटराक वचा सकड आपयतात येया 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 म्हणून पूण आमी सगळ्यांनी वचून हांव खंयसर आमकां आकर्शण भोगता खंयसर आमी या म्हूण भोगता थंयसर वेता संवसारी आपयता देवसारी आपयता संवसाराची वस्तू पळया आमकां टीव्ही जावं पुरो मोबायल जावं पुरो ये गे म्हाका पळय म्हण आपयता आनी आमी वेता जेजूय आपयता एवढाच दर्या सबार पोटी जेजू आपयत आसतना आमचे लागीं निभा आसात आमी इल्लेशे मागण्याक यांगे ना आज जायना आज हुशार ना आमी वाड्या जमत यांगे ना म्हाका थंय वचोंक आसा आज आयतार एकच दीस मेळचो पळया निभा तेंच या आमी एका फिल्माक यांगे या भोवंक यांगे खंयची पिडा ना खंयचे निभा नात तर आज पयल्या रितीन जाणा जावया म्हजो आनी जेजूचो संबंध कसो आसा कित्याक म्हळ्यार जेजू जायते फावटी आपयता येया तुमी म्हजे सरशी कस्त तेल्यानो वजन वयतेल्यानो आमी हांगासर जेजू सरशी वेचें बारीक सुणें जेजू सरशी लास्ट वाट जेजू खंयसर जायना जाल्ल्या वेळार लास्ट वाट जेजू आमकां मेळटा आमी जावं पुरो जेजू आपयता एकामेका बक्षिया मोगान जियेया आमी खंडीत जावन तें आयकना जेजू आपयता ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक म्हजीच कूड म्हजें रगत कोण सेवता ती सास्वीक जी येतली म्हूण जेजू म्हणटा जाल्यार आमकां जायते भोवटी निभा आमचे लागीं आसतात तर पयल्यान पयले आमचो संबंध घट करया जेजूची वळख आसा आमकां जेजू खंय जल्मल्लो ताजे गांव ताजे आवय बापूय मिसांव आमकां कळीत आसा भोव बरें ना म्हूण नांव पूण ताच्या की गुंडायेन जेजूची वळख म्हाका कितली आसा हे भोव गरजेचें एक फावटी एक व्हड प्रोग्राम जावंचार आसलें आनी तो आयोजक कॉर्डिनेटर बारीच रिलॅक्स जावन आसलो आनी हांवें ताका विचारलें अरे सायबा तूं इतले व्हडले प्रोग्राम जातात आसा लोक कितलो हजारांनी येवंक आसा तूं टेन्शन नासतना बसलाय जेजूक हांवें कालच्या दिसा समर्पण केलां जेजूचेर म्हाका भरवंसो आसा आनी म्हाका कांय खंत ना वय तर ते जेजूची वळख आमी करया आयच्या दिसा विशेष रितीन जेजूची वळख जाल्यार मात कितें जाता आपयल्या दळा आमी भाग घेता मिसाकी आमकां सगळ्यांक आपोवणी आसा थोडे आयताराच्या दिसा खातीर येतात कायद्याच्या मिसा खातीर येतात थोडे हेरांनी पळयतात कोण ना म्हणल्यार भियान येतात थोडे मोगान येतात थोडे जेस्त मम्मीन सांगला पप्पान सांगला मिसाक एक वचू नाजाल्यार तुका जेवण ना या खंयसर वचोंक ना म्हणल्यार त्या भियान येचे आसात पूण हांगासर आयिल्ल्या उपरांत पळोवया जर तर हांव नीज मोनान आयला मिसाचें बलिदान सगळ्या बलिदान हांव मुक्तीपणान वांटो घेता जर तर हांव वत्ता एक आयला एक केदळ वेळ जाता की म्हणून आमी वाट पळोवंक आसता या कोणी आमकां धाडला आमचें ध्यान मोबायलाचेर या हेरांचे वस्तू खंयचे गेला ताचेर आसता कित्याक आमी वळख ना तो मोग ना तर पयल्यान पयलें आमचो संबंध घट करया जेजूचो आनी म्हजो कशें संबंध घट करयेत देवाचें उतर जेजूची कूड आमी सेवल्या वरवीं तो संबंध घट जाता मागणें केल्ल्या वरवीं संबंध घट जाता जेजूचे मिस्सेर आमी नियाळटना संबंध घट जाता एकामेकाच्या गरजांक पावतना संबंध घट जाता कित्याक एकामेकाच्या गरजांक पावतना तांच्या तोंडांतल्यान येवचें कोंकणींतलें भोव सोबीत उतर देव बरें करूं
आनी जायत्या दोळ्यांनी थोडे बटी दुखां येतात कुमो केल्ल्या वेळार कित्याक देव पावलो म्हणून ते म्हणटात तर तो संबंध आमी घट करूंक प्रयत्न करया. दुसऱ्यान आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकले साबार जण तरी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी सोडवू एक कूड. आमची कूड आसा, कुडीक जायते विश्वे आसात, सेल्स आसात, कणां आसात. आतां चिंतया एक दीस दोळो स्ट्रायक करता, आज हांव कांय पळयना, कशें जाता? एक दीस एकलो तशेंच काल जालें वॅरंडार चलतेत आसलो आनी तक्षण करंट गेलो आनी करंट येताना धैर्यान म्हणलो ना हांव काळो काडी म्हाका सोडूंक जाता म्हणलो आनी थंयसर मुखार एक पिल्लर आसलें ताका वचून आपटलो आनी अशेंच जाता. एक दीस चिंतया हात स्ट्रायक करता, हांव कांय जेविना या कांय काम करिना, कशें जाता? एक दीस पोट चिंता, हांव कांय जिरयना. पळया एक संगती गरजेचे, सांगता वावर केल्यार मात्र आमची कूड बरी आसता. जर सांगता वावर जायना जाल्यार आमची कूड बिगडटा. एक दीस इल्लेशें स्ट्रेन दोळ्यांक पडलें जाल्यार सगळी कूड आमकां कांय करूंक जायना. एक हात इल्लोसो दूख आसा जाल्यार सगळी कूड कांय करूंक जायना. तर पवित्र सभा म्हणजे आमी जावन आसाव क्रिस्ताची कूड आनी हे क्रिस्ताची कुडीक विशेष एकल्यांक एक देणे दिला आनी ते देणे आमी पवित्र सभेच्या बऱ्यापणा खातीर वापरी जाय. सा लॉरेन्साचे भक्तीक आमी सा लॉरेन्साक विशेष रितीन मुखेलपणाचे देणे आसले, खबरदारी घेवचे देणे आसले, लेखपाक जागृतायेन दवरचे देणे आसले आनी तो कितें करता तें पवित्र सभेच्या बऱ्यापणा खातीर ते गळशिता आनी मातीर जावंक सयत तो फाटीं सरना. तर आज दोन संगती आमी उडास दवरया. सोमयाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां एकल्यांक आपोवणी आसा. पवित्र स्नान आमकां मेळ्ळे दळा थंयसर याजाक म्हणटा हे भुरगे वाडटले आनी सर सक्रामेंत घेतले, जेजूचो मोगांत वांटो घेतले आनी खंडीत जावन आमकां आपोवणी आसा. पूण जायते फावटी आमी आपोवणे स्विकार करिना, कित्याक संबंध आमचो तितलो गुंडायेचो आसना जावंक पुरो. तर आज तो संबंध घट करया. दुसऱ्यान आमकां मेळ्ळेले देणी खाली जावंक पुरो, ल्हानशे देणी आसा. एक जेस्तेक उलोवचें, पिडेस्ताक मेळचें, सेवा करचें, विविध देणी आसात आनी ती सगळी देणी आमी एकामेकाच्या गरजे खातीर बऱ्यापणा खातीर वापरलेल्या वेळार पवित्र सभा घट जाता. नातर कितें जाता? आतां चिंतया एक कुडीचो एक विसो सारको ना जाल्यार सगळी कूड अस्कत जाता. तशेंच पवित्र सभेंत आमी आमचें काम आमचो वावर आमी बऱ्या रितीन करना तर पवित्र सभा अस्कत जाता. तर आज विशेष रितीन देवाची कृपा आमी मागया. इन्विटेशन आमकां आसा, आपोवणे आसा, चॉयस मुजें आनी तुमचें. वांटो घेवचें, इन्विटेशन स्विकार करचें या इन्विटेशन नाका हांव स्विकार करिना, म्हाका वस्तू संतोश पुरो, चॉयस आमचें. तर विसवून आमी करया, सोम्याच्या जेवणांत वांटेली आमी जावया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक
म्हणतात असले जाऊ म्हणून मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपला मान आणि महिमेत आणि आमच्या पवित्र सर्वस्व मानून घे. प्रीतीच्या पापा तुझ्या पोतान धरलेली जीविताची वाट आपली करून भाग्यवान लॉरेन्स जमनीत ओंपलेल्या गोवाच्या कणापरी आपल्या जीवाची या संसारान पर्वा करी नसताना रक्तसाक्षाच्या मरणावरवी महिमेवून जालो आणि पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. याच मनान आम्ही संसाराचे चढवणे पासून आमचे जिवीत आता तुका भेटून दिता. जेजू ख्रिस्त आमच्या सम्या वरवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस पोरक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदान आणि ससनाच्या देवा चौकाळी आणि सर्वंतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सम्या वरवी आम्ही तुका दिन वाचूंक फावो. हो काही दोन्ही देशांनी आमच्या फायद्यासो. सांव लॉरेन्स तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आणि आपले रगत वारोवन तुझी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आणि अशें आमच्या असत काय येईल क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं तुझें बोळ संपूर्ण येन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूता संगाती आम्ही प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुझी स्तुती गायता. बापा करूस तुम पवित तुन सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडोनी देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन कस मरण सोसूंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तो नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससनी कलरचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बवर्त सो गुट परगटुया. सम्या जेजू
बाप्पा जेजूच्या मरणसानी जिवनपण असो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सडवणेची खास तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्व्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणस बरोबर सुदोड मरण पवल्यान त्या आमच्या भावा बहिणीची तूं काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मरण पवल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मोगामण पळोवंक फोव कर. हांगासर हजर आशिल्ल्या आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरये देवाचे मये संगती भगवंत जोजेती सपती भगवंत धर्मदूता सालोरे समसो शरोती आणि सर्व कळून तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोवती तांच्या संगता तुजी महिमा गावून आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमचे इश्टिल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां वगोस आनी आमकां काडलें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निबार. देगुल्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवश्यान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. माया मोग गुर्तू जावन एकामेका एक सोबीत हांसो दिवन क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळे संसरीचे पाप कटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसरीचे पाप कटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसरीचे पाप कटले आमकां शांती दी. असो जेजू क्रिस्त आमकां आपयता. असो जेजू क्रिस्ताच्या कुडी सांगता आमी एक जाता. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जिवनाक आपोवणे मेळ्ळ्यान ती सुभागी.
सोमी म्हणटा कोण म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवाकी आसतलो. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगवंत लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उकड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भोगतेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरून लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देखीन बसा बोंबीनो मिसाचें बलिदान आमी भेटयलें सुमेचें आराधन केलें आमी. ह्या पुणतळाक आयिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक स्वामी तुमकां तुमच्या गरजांनी पावोवन दी. सालोरांचा मुखार तुमी मागले सगळें मेळोवन दी म्हूण आमचें मागणें. आयच्या ह्या नोवेनाच्या जेवणाक प्रधान पोशक जावन आसात देवादीन जॉन मिस्किताच्या 2ऱ्या वर्साच्या मरणाच्या उडासाक ताच्या कुटुंबाच्यांनी ताचे पतीन मारिया मिस्कीत आनी भुरग्यांनी आज जेवण दिलां. ताच्या आत्म्याक कितें बलिदान आमी भेटयलां संबस्त्या वाडो. तशेंच तांणी आज तांच्या मोगाच्या जॉन मिस्किताच्या नांवान जेवणा सांगात होळिके दिल्यात. तांचो आमी उपकार बावडटा. आनी हे प्रधान प्रयोजक आसा देवान सालोरांचा मुखान केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्ग जावन हाचें जेवण स्पॉन्सर दिता हेनरी पिंटो आनी कुटाम संभाजील वाडो. तांचो हे उपकार बावडटा. तशेंच आनी एकल्या नांव नाका इमॅक्युलेट कन्सेप्शन वाड्याच्यांनी 2000 रुपया दिल्यात. ह्या सत दानीचो उपकार बावडटा. नांव वाचून सांगल्या दानींनी मुखार आसल्यार आयच्या प्रधान ह्या जाकातान मानाची फिरजेंतीची वात स्विकार करचे उपकार मागता. तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर देवाची बेसामां आमी मागता. सालोरेन्स तुमी दिल्ल्या ह्या दानाक 100 वंट्यांनी तुमकां पाठीन दिव. आयच्या नोवेनाच्या पयलें हांगासर आयिल्ली अर्गां पटोवणी आनी त्या सामा वाचून सांगता आयका. जायत्यानी अर्गां पटोवणी धाडल्या. एकल्या परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवन पास जाल्ल्या बसत देवाक अर्गां दिता. एकल्याच्या फ्लॅटाक बरी भाड्याची पार्टी आयिल्ले बसो देवाक अर्गां दितात. दोगांचे फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून गेलां देवाक ती अर्गां दितात. 2 जण एकामेका रागार आसले राजी जाल्यात. आतां मोगान तेजी येता देवाक तांणी अर्गां पटयल्यान. 3 कुटुंबां दुस्पानकेर आशिल्लीं ह्या जागाच्या मध्यस्थके मुखान राजी जाल्यान जाग्याचो तक्रार इत्यार जाला. देवाक ती अर्गां दितात. त्या कारणांक गल्फान बरें काम मेळना देवाक तांणी अर्गां दिल्यान. एकलो विजिटींग विजार आशिल्लो आनी काम ताका मेळिल्लें तें बरें नासलें. ताका बरें काम मेळना देवाक ताणें अर्गां दिल्यान. एकल्याक ऑस्ट्रेलियन PR परमनंट रेसिडेंट मेळिल्ले देवाक अर्गां दिल्यान. एकल्याक कॅनडांत PR परमनंट रेसिडेंट मेळ्ळे पासून देवाक अर्गां दिल्यान. एकल्याची कॅन्सर पिडा सोसूंक विशेश कृपा मेळ्ळ्या देवाक तिणें अर्गां दिल्यान. एकल्याची पेंगटाची दूख हांगासर मागयल्लें संपूर्ण गूण जाल्ल्या आसतना येवन साक्ष दिल्या देवाक ताणें अर्गां दिल्यान. एका भुरग्याचें ल्हानशें भुरगें 3 वर्साचें भुरग्याचें ऑपरेशन आशिल्लें हांगासर मागोवंक सांगलें. तें ऑपरेशन बऱ्यान जालां देवाक तांणी अर्गां दिल्यान. भोंवबीनो जायत्यांनी हांगासर तांचे उपकार मेळ्ळे सांगल्यात. आमकांय मस्तू जाणांक उपकार मेळ्ळ्यात. आमी ते उक्त्यान सांगना जावं बरो हांगासर आयिल्ल्या पूण खंडीत बरें जाता. हे बघेवन जाग्यार देव ताची महिमा दाखोवन आसा. सालोरेन्स आमची विनवणी बापाक दिता आनी आमकां जायते मागोवन धाडटा. तर आमचे हात उबारया आनी देवाक आमी अर्गां दिवया. देवाक अर्गां दिवचें आमचें रचनेचें कर्तव्य जावन आसा. तो आमचो रचणार ताची स्तुती करया. सोम्या जेजू आमी तुका अर्गां दिता. आमी तुका अर्गां दिता. आयच्या दिसा हांगासर साहित्य आमच्या भाव भयणींनी आमच्या भाव भयणी तांकां मेळिल्ल्या उपकारा खातीर तांकां मेळ्ळ्या उपकारांक अर्गां पाठोवणी धाडल्या. अर्ग पाठोवणी धाडल्या. तांचे सांगाता आमी अर्गां दिता. आमी अर्गां दिता. आमच्याय जिणयेंत आमच्या जिणेंत जायतें बरेंपण तुवें केलां. जायते बरें ह्या बघेवन जाग्यार आमची मागणी तूं
आयकताय आमची मागणी तू आमचे ऐकताय उपकार फोव करताय आमकां उपकार पाव आमच्या करताय. मतीक समाधान दिताय आमच्या मते एक समाधान दिता आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू. होगलाप तुका जेजू होगलाप तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू स्तुती तुका जेजू. आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू. मान तुका जेजू मान तुका जेजू. वंदन तुका जेजू वंदन तुका जेजू. जय जय तुका जेजू जय जय तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. अर्गां जेजू अर्गां जेजू. होगलाप जेजू होगलाप जेजू. स्तुती जेजू स्तुती जेजू. आता ते समा हांगासर सालोरसाच्या पांय तळा पडलेली ते समा एकल्याच्या कुटुंबांत समाधान येवचे पसत मागतात एका कुटुंबाचे पयशांचे प्रॉब्लेम आर्थीक समस्ये परिहार जावचे पसत 5 जाणां काजरी जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फोव जावचे पसत दोगांक परगांवांत बरें काम मेळचें पसत एकल्याच्या पुताक परगांवाक तो गेला आवयन मगोंक सांगला विजिटींग विजार गेला ताका बरें काम मेळचें पसत भायर पडिल्ले आरसी पयशे आनी उरिल्ले रेकॉर्ड्स मेळचे पसत एकल्याचे भायर पडिल्ल्यो ताच्या इस्कॉलाच्यो SSLC PUCचे सर्टिफिकेट मेळचे बसत एकल्यान रीण काण गेल्ले पाटी दिवचे बसत एकल्याक बेग्गी इंटरव्यू कॉल येवचे बसत एकल्याच्या घराक ग्लास उडोवन करचें लुकसाण दुस्मानांनी रावूंचे बसत एका कुटुंबाक बरें घर फोव जावचें बसत एकल्याच्या जाग्याचे समस्ये प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे बसत एकल्याचे फ्लॅट फावो त्या मोलाक विकून वयचे बसत दोगां जाणांच्या घराक आनी फ्लॅटाक बरी बड्याची पाटी येवचे बसत एकल्याच्या हायकोर्टाच्या केसींत ताका जीक मेळचे बसत त्या गांक बऱ्यो सोयरीक फोव जावचे बसत एकल्याचें खाजराचें कार्य बऱ्या रितीन जावचें बसत एकल्याच्या घराक बरी बड्याची पाटी येवचे बसत एका भुरग्याक SSLC एग्जामांत बरे मार्क्स मेळून ताणें पास जावचें बसत एका स्त्रियेचें डिप्रेशन संपूर्ण गूण जावचें बसत एकल्यान सिगरेट पिवची वटची संपूर्ण रावूंचे बसत दोगां जाणांक आमाल पिवन येता सुटका मेळचे बसत एकल्याक ताणें काण गेल्ले रीण फारीक करून ताका तांक मेळचे बसत एकल्यान दिल्ले एडवान्स पयशे ताका पाटी येवचे बसत एकल्याक कोर्ट केसीन जीक मेळचे बसत एका 4 वर्सांच्या भुरग्यान सुडाळ उलोवचे बसत एका जाग्याक बरी गिरायकी येवचे बसत त्या गांक बैला गांवांत बरें काम मेळचें बसत सोगांनी आमाल पिवणे सोडचे बसत एका घराचें रेजिस्ट्रेशन बऱ्या रितीन जावचें बसत एकल्याचें प्रॉपर्टी कार्ड मेळचें बसत दोगांचे केस माथ्याचे झडचे रावचे बसत एकल्याची मूळवादेची पिडा गूण जावचे बसत एकल्याक कॅनडा वचूंक विजा मेळचे बसत एका चेडवान अक्रिस्तांव चेड्याचो सांगात सोडचे बसत एका दादल्याक एका अक्रिस्ती चलयेचो स्त्रियेचो सांगात आसा ताणें सोन ताच्या बैलेल्याक एकवटान जियोवचे बसत 2.5 वर्सांच्या भुरग्याच्या हातापांयांक बोळ येवचे बसत एकल्याचो जीव खामसो आनी पार्किन्सन्स पिडा संपूर्ण गूण जावचे बसत बे पयस जावचे बसत एकल्याक बरें काम फोव जावचे बसत दोगां जाणांक ताणें आशिल्लो बरो फुडार मेळचे बसत एकल्याक डिप्रेशन जाला तें संपूर्ण गूण जावचे बसत दोग जाण परगांवाक कामाक गेल्यात तांकां बरें काम मेळचें बसत एकल्याच्या घराच्या जाग्याचे समस्ये परिहार जावचे बसत दोगां जाणांची कॅन्सर पिडा सोसूंक तांकां करपा मेळचें बसत ही हांगासर आमच्या सान लॉरेन्साच्या त्या समाच्या बॉक्सांत पडिल्ली त्या समा जाल्यार जायत्यांनी आमचे लागीं फोनाक करून मॅसेज दिवन मागोवंक सांगलां थोड्यांनी नांव काडून मागोवंक सांगलां तांचे त्या समा वचून सांगता जॉयल म्हणल्यार बरें काम फोव जावंक मागणें विचारलां अनिल प्रवीण सल्डानाच्या प्रत्येक ते समा बसत मागणें विचारलां आमच्या फिरगेजीचो वेरोनिका म्हणल्याचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावचें बसत मागोवंक विचारलां रॉबर्ट म्हणल्याची शस्त्रचिकित्सा ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावचें बसत आनी ताका बरी भलायकी मेळची बसत विल्फ्रेड दुबाई अरियेका सोमारा कॉल करता ताजे मस्त समस्या आसात ताका जाल्यार कोंकणी शेड आनी मस्त पिडा आसा ते गूण जावंक आनी ताणें हाती धरिल्लें काम पंथा पावोवंक मागणें विचारलां एकल्याच्या कोर्टाच्या केसीन ताका जीक मेळचे बसत मागोवंक विचारलां एकल्याक एका तरणाट्याक कॅनडा वचोंक जाय अश्यो सर प्रोसिजर जावन सर अडकळी निवारून थंयसर पावोवन थंयसर ताका बरें काम मेळचें बसत प्रत्येक रितीन मागणें विचारलां प्रिन्सिया मोनीज 5 वर्सांचें भुरगें ह्या भुरग्याक ऑपरेशन आसा
ह्या कुटुंबाच्यांनी मागणें विचारला तशेंच ताका सिस्ट जाला ते सिस्ट ऑपरेशन नासतना गूण जावचे पासून मागोवंक विचारला एलियास आनी एलिझाबेथ हांगासर ती नोवेनांत आसा तांच्या पुतार आनी सुणेन तांचे लेगीत मोगान तांकां मोगान पळोवचे पासून ती मागोवन आसात दिविना हाचें ब्लड कॅन्सर गूण जावचे पासून कुटुंबाच्यांनी प्रत्येक मागणें विचारलां फ्रांसीस म्हणल्याक हात पांय दूख आसा संपूर्ण गूण जावचे पासून मागोवंक विचारलां डिक्सन ड्रग एडिक्ट जाला ताच्या कुटुंबाच्यांनी ह्या मारेकार पिडीत ताका सुटका मेळो मागोवंक सांगलां रॉबर्ट डिसोजा हार्ट प्रॉब्लेम आसा अंजिओग्राम जाला आतां अंजिओप्लास्ट करूंक आसा तांणी मागणें विचारलां सारके रितीन जावंक ताची बरेकी मेळो पाटी मेळो मागया सिसिलिया मोंतेरो आमच्या फ्रिगेजीची ब्रेन हॅमरेज जावन आस्पत्रेंत आसा ICUंत आसली आतां वॉर्डा काडल्या ती संपूर्ण बरी जावन तिच्या घरा पावोवंक आमी मागया भोव दुर्बळे कुटाम तांचे पासून प्रत्येक रितीन आमी मागया एडवर्ड आनी प्रशांताक एक्सिडेंट जावन आस्पत्रेंत आसा एडवर्ड ताचो बापूय आस्पत्रेंत आसा हे बापूय पूत बरें जावंक आमी मागया पीटर अल्मेडा आनी जॉन अल्मेडा आनी आस्ती खातीर गेल्ली केस पाटिंगान तांकां राजी जावंक मौन आसा तांणी राजी जावंक त्या केजीची केस इत्यार्थ जावंक प्रत्येक रितीन आमी मागया ह्या नोवेनाक तो हजर आसा लिना पिंटो फोन करून सांगलां तिची भलायकी बरी नाका घरा कामाक आसा मागा फादर म्हणलां तेजे खातीर आमी मागया हितेश आनी विनिशा आनी एक जावं आनी घरा फाटी येवन बरें काजरी जिवीत जियोंक जितन म्हणलो फर्स्ट PUCचो भुरगो ह्या नोवेनाक आयला तो शिकोवंक मोतूच ना ताका आवयन आपोवन हाडला प्रत्येक रितीन ताचे पासून मागया शिकपाक ताणें मोत दिवंक आनी बरो हुशार जावन बरो भुरगो जावन जियोंक भाऊ भयणीनो ही जायतीं तेसां आमी आयकलीं आनी किसबाक आमी तेसां आमचे लागीं मागोवंक सांगल्यान थोडीं हांवें हांगासर वाचून सांगलीं आमचे हात उबारया आनी हांगासर आमच्या सालोर्साच्या पांयां तळा पडली तेसां प्रत्येक रितीन मागोवंक सांगली तेसां आज तुमी जायत्यांनी तेसां वाडल्यान थोडीं हांगासर आमी वाचून सांगलीं जावं पुरो हेर सबारची तेसां तुमच्या काळजांत आसात एक बरोबर आमचे हात उबार सगळीं आमची तेसां जेजूक आमी समर्पीत करया सोम्या जेजू आत्तां आमी आयकल्ली आमच्या भाऊ भयणीची सर तेसां तांचे कश्ट तांचे समस्ये तांचे पिडा शिडा आमी तुका समर्पण दिता आयच्या दिसा आमी येताना जायती तेसां हाडल्यात ही जर तेसां तुज्या पांयां तळी दवरता तुजी खुशी वयतर आमचे तेसां जारी कर आमचे कश्ट परिहार कर आमच्या मोतीक समाधान दे आमच्या कुडीक भलायकी दे आमच्या घरान समाधान दे आमचे लागीं प्रत्येक तरान मागणें विचारल्यांची सर तेसां तूं जारी कर ह्या घडये भक्तीक कार्ये जायतीं जाणां तांच्याच घरांनी आस्पत्र्यांनी आश्रमांनी पळोवन आसात तांकां हांगासर येवंक साथ दिना सोम्या जेजू तांचे खातीर आमी मागोवन आसा तांचे कश्ट परिहार कर तांची पिडा गूण कर तांचे तेसां जारी कर सोम्या जेजू आमकां सगळ्यांक बरें कर जेजू आमकां आपोट जेजू तुजो गूण करचो हात आमचेर दवर जेजू सोम्या जेजू अर्गां तुका जेजू होगलाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू वंदन तुका जेजू एकडे भर आमच्या दोळे धांपया आनी आमची कसकी तेसां कसली आसल्यार अरी एकल्याक आमच्यो म्हणल्यो गरजो आसात तेका फिरकेजेन जायती घुसपट गोंदळ जावन आसा ते फिरकेजेन शांत समाधान रास करून दी म्हणून मागया एक ह्या जागेका बंद डेंजीर केला ताणें प्रत्येक मागणें विचारलां ताचे पासून आमी मागया एक भाव आमाल पेवण्या बली जाला हांगासर ताचे पत्नीन आनी आवय ताका मागोवंक हाडून आयिल्ली कितें की ताच्या मतीक डिप्रेशन जालां बेजारी आसा संपूर्ण त्या पिडीत हांव ताका सुटका मेळोवन दी म्हणून मागया सगळी मागणी जेजूक भेटून दिवन जेजूचे नांवी बापाक
आम्ही उपसून देऊन गाऊया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका, जेजूच्या नावान बापा ही मागणी करता तुका, जेजूच्या नावान बापा ही मागणी करता तुका. आता आमच्या पात्रोना उलोमान गीत गाऊया. दिमी गालया. ये जैते बोन सान लोरेसा ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕ आणि ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿನ आणि भरवशा आम्ही तुझ्याशी दयेने प्रार्थना ऐक आणि तुझ्या जिनेबरी आमची जिने निरूपित करू आमका आधार द्या. देवाची पेल्याची सेवाच्या बाजूला प्रेरण दी. देवाची स्वभावाची सडे आमच्या संसार जीवनात प्रवर्तकांच्या सत्साण्याच्या जैतवरो तवळ तोड पवित्र सक्रामेंतांनी जोडून आमचा बाबाचा बरड करून आमका बरे मोन दी. पिढे सदैव आणि गत उदाहरणात आलेले उदार जाव आणि त्याच्या गत जाव आमका दया कर. पवित्र ख्रिस्तादय मागण्या जीवनात आमका आकर्षित कर. आमच्या आमका बॉल दी. आमच्या सरी बदल पवित्र सभेचे मुखले खंबे आणि महान शिल्पी जाव तुझा आधार पटे. ख्रिस्तावांनी बाबांना चढल्या सर्गीचा उजवाड आणि देवाची ओळख मेळाची कर. बाबांच्या प्रमाणे बरी ख्रिस्तांची जियो आणि बाकी मोर मोर सर्गात केली देवा कुकुळसो आमका पौरांच्या आमचे देवाला विनंती कर मी मागता. आमेन. पिढेस खातीर मागणी येदूस आमी जायती ते सभा आमी मुखार दवरल्यान आमी हांगासर जायते जण पिढेस आसा जावन पुरो भावार्थान आमी मागया. सुम्याचे नावी आमचो आधार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कस्तांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमितां करून दाखयला. तेच परी तुज्या सेवका सान लोरेसान आपल्या जिनी आनी मोरणान जायतीं अजापा करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आणि आमची पिडा गुण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कस्तांतले विघ्नांतले आनी आनवरांतले आमकां निवार. हे घडी आमी उसारलेल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. Oh
पासोद विनंती कर बघेवन लोरेसा ख्रिस्ताच्या बसण्यागमी फौजांच्या खातीर सर पदवेदार देवा बघेवन लोरेसाक उज्याच्या वडवळ्यांचे जैत वरची सकत वेन दिली आमच्या वाईट वडण्याचो उजो पालवोची सकत आमकां दी आमी बावर्तांची आनी आमच्या जिवितान जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां करपा दी क्रिस्ता आमच्या सम्या मारिफा आमेन आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमकां आशीर्वाद देव वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार उबी रावया आमी शिवच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागया आयचे भक्तीपण सरिल्लो याजाक आराधन कर मिसाचें बलिदान कर नोवेन सरलो याजाक फादर आश्विन कार्डोजा गांवांत ते कंटलकट्टे फिरगजेचे प्रस्तुत आमच्या दिसाच्या आयसीवायां भारतीय कथोलिक संचलनाचे सहनिर्देशक ते जावन आसात बेगीन सी जबाबदारी ते घेतले चुरुक याजाक आमच्या फिरगेजेन तांणी दियाकोनाची सेवा दिल्या आनी सबारपटी हांगासराच्या पयले ते आयल्यात फादर आश्विनाचो तुमचे समेस्तांचे नांवी हांव उपकार भोगता आनी तांच्या ह्या युवजनाच्या मिसामाक तांकां बरें मागता ताळयो पेटोवन फादरापाक आमी देव बरें थंयसर जेवणा कडेन येता आसतना थंय काम जाता इल्ली अनानुकूल जाता तेके सुदारशिया थंयसर सकयल देंवतारान तिके जागृत करा प्रायवंतान तिके हात धरून तिके चलोवन मुखार व्हरा मुखल्या सायडीन तिकेशे पयशिल्यान तुमी सोमकोन ह्या उजव्या सायडीक तुमी येवचें दयकन सुदारशिया इल्लें थंयसर JCBचें काम जावन आसा आतां आमी जेवणाचेर आशिर्वाद मागया ताचे पयले मोरयेची सुतिकन ह्या दनपारभरा मोरी म्हणया सुम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली नमान मोरयेक कृपेन गुरुले सुमी तुजे संगत आसा श्री आमी तरतून सुदेव आनी सुदेवी फळ तुजे खुशीचे इंजिजो आपले सुमेची साकन नमान मोरयेक कृपेन गुरुले सुमी तुजे संगत आसा श्री आमी तरतून सुदेव आनी सुदेवी फळ तुजे खुशीचे इंजिजो आणि देवाचा पुत्र मनीस नमान मर्यादित पेरमुरले स्मृती जे संगता श्री मितातून सुदैवान सुदैवी फळ तुझे कुशीचे इंजिजो भगवंती देवाचे मैया मापासून विनंती कर मागया येसुमिया बडवंते पता आणि कर्म शपथ घेतल्या मी जणल्या त्याच्या कष्टाने सॉरी त्याच्या तुझी कृपा मुझे मस्करने वक्त मागताऊं क्रिस्तम के असने वाली पादा में महिमा बापा गण पिता गण पवित्र आत्म्या महिमा बापा गण पिता गण पवित्र आत्म्या महिमा बापा गण पिता गण पवित्र आत्म्या देवा गेल्या बडव्या म्हणजे रखण्या सगळी देन मग देवाय तुझे तपेत म्हणजे मौजूद वाढाय मका राख संभाळ सलई आमेन सष्टम सविशोधी तंका येसुमिया आणि निरंतर प्रकार तुझे समर्थ आमेन जेवणाचेर आशिर्वादाचे मागणे प्रार्थुया सर्गींच्या मोगाळ बापा आमी तुका अर्घां दिता सकाळीं ताणें दळपर्यंत तुज्या उतरान आमच्या आत्मे तुवें बशीत केली जिविताच्या हुंड्यान आमकां तुवें दादोशी केली आतां आमच्या कुडीच्या खणाक आमी येता आज हें जेवण आमकां स्पॉन्सर केलां देवादेन जॉन मिस्किताच्या मरणाच्या दुसऱ्या वर्साच्या उडासाक ताच्या कुटुंबाच्या सन्यांनी हे आमच्या बाबाक सासणाचो विशय उरला पळय सर्गींचे सूख ताका तूं दी ताच्या कुटुंबाचे तो बरें मागून धाडून दी तशेंच आनी प्रधान प्रायोजक हेनरी पिंटो आनी नॅन्सी पिंटो आनी कुटाम तांचेरय तुजो आशिर्वाद घाल ल्हान मटर आनी एकल्यान दान दिलां ताचेरय तुजें बेसांव घाल ह्या पुणतळाक फुलनी पाकळी दान दिवच्या सदांनीक 100 वांट्यांनी आशिर्वादीत कर आयचे दीस हें जेवण आमी जेवंक येता हें जेवण आमकां वाडतेलांचेर जेवण सेवतेलांचेर आनी ह्या जेवणाचेर आशिर्वाद घाल ह्या जेवणावरय कुडीची गटाय घेवन आत्मीक रितीन बळिश्ट जावन सर वायटांचे जैत व्हरूंक आमकां तूं फोव कर तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन
Bagian bersedia kuen dalam 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 jalan semangat lebar pasien sudah berkata